तियेच्या लालाकी बस्ती वाठारांत बेरेस्तारा सकाळी कोलवाळ पुलिशेन टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेंत बेकायदेशीरपणान भाड्याच्या कुडींनी रावपी 96 बिगर गोंयकारांक पुलिसांनी अटक केली। संबंधीत ददयान टॅनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरूंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी ही कारवाई केली। सध्या क्रायमाचो जो आंकडो आसा हो वाडत चल्लेलो आसा। आमी पळयता की मैड्या थिवी ह्या वाठारांत एका दिसान 2 चोरयो जालेल्यो समोर येयल्ल्यो आसा। त्याच संदर्भात कोलवाळ PI विजय राणे आनी तांच्या पुराय टिमीन आयज सकाळी 6 वरांचेर एका थिवी आनी कोलवाळे वाठारांत आशिल्ली एक बस्ती जी लालाकी बस्ती म्हणून फामाद अशी आसा, त्या बस्तीन एक स्पेशल सरप्राईज टॅनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह घडोवन हाडिल्लो आसा। ह्या बस्तीन इल्लिगल जे मायग्रंट्स रावताले टोटल 96 जाणांक ह्या बस्तीन जेंची डॉक्युमेंट आधार कार्ड तशेंच पॅन कार्ड आनी जेंचे C फॉर्म भरिल्ले ना ह्या टोटल 96 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा। आनी आयज सांजेच्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ह्या सगळ्यांका प्रोड्यूस करून तांकां 41 सेक्शन लागू केल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली।